कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलला तुमका समेस्त परत एक पटी स्वागत. आज सबार थेंपा उपरांत परतून आम्ही नवो व्लॉग स्टार्ट करता आणि तुमका समेस्त ह्या व्लॉगाकी मग सहयोग मागता. आम्ही खंयसर आसा म्हळ्यार कुंदापुराच्या ताल्लूर म्हणल्या एका गावांत आसा आणि कित्याक हांगासर आयल्या म्हळ्यार एक विशेष कार्य हांगासर आम्ही आज तुमच्या मुखार हाडूंक आशेता. ताल्लूरच्या ह्या गावांत धाकटुल्या गावांत सुमार 150 इयर्स 150 वर्सां तावन एक बँडकाराचें कुटाम बँडाची सेवा दिते आसात. बँगलोरांत आमी पळयल्यार 1906 लॉर्साबाचे बँड म्हण आसले. हाचे उपरांत माई क्लब वा एडियाबाचे बँड सिल्वर बँड म्हण जाले. हाचे उपरांत ताचो पूत हेरियाबाचे बँड. पूण हांगासर येता आसतना म्हाका कळिल्ली खबर कितें म्हळ्यार 150 इयर्स तावन हांगासर ह्या भागांत कुंदापुरच्या भागांत बँड चालतेर आसा. कुंदापुराची इगर्जेक 450 इयर्स जातात म्हळ्यार हांगासर त्या काळार तावनी फिरगज फेस्तांक बँडाची वेवस्था आसताली आनी बँड खंय तावन येताले हांगासर लोक हांगाच बँड आसली. तशें म्हणटा आसतना सुमार एक 150 वर्सां तावन हांगासर बँड आसली म्हणून आमकां कळीत जाता. तर आज ताल्लूरच्या ह्या ल्हानशा गांवांत हांगासर एक बँड आसा. त्या बँडा विशयांत तांच्या हिस्ट्री विशयांत आनी कितें चडीत जाणूय आमकां मेळटा तें पळोवया. हे आमचे सांगता हांगासर ताल्लूराक तुमकां स्वागत.
मोगाच्या ब्रास बँड ब्रिटनांत सुरू जाल्ले म्हणटात 19th सेंचुरीत आनी चड करून ब्रास बँड आसले आर्मींत आनी स्पेशली काही सेरेमनी कितें आसा तांची ऑफिशियल सेरेमनी कितें आसा त्या सेरेमनींत ब्रास बँड आसले म्हणटात. मागीर मागीर कितें जालें ब्रास बँड ते पब्लीक जाले लोकांच्या मदें गेले आनी खंयसर फंक्शनां जाता थंयसर जावंक सुरू जालें. भारताक ब्रास बँड आयिल्ले ब्रिटिशान हांव म्हणटात आनी हाका व्हडली साक्ष जावन हांगासर आज दोग जाण मानेस्त आसात. ताल्लूरच्या गांवचे मानेस्त नवीन सालिन्स आनी ऑस्टीन सालिन्स. तुमकां ह्या व्लॉगाक आनी ह्या संदर्शनाक तुमकां स्वागत. तुमकां देव बरें करूं फादर. देव बरें करूं तुमकां. तुमी आमच्या लागीं उलोवंक हो वेळ दिल्ल्याक. प्रत्येक जावन एक थोड्यो संगती तुमच्या लागीं विचारूंक जाय प्रत्येक जावन तुमच्या बँडा विशयांत. आतां हांवें येदोळूच सांगलें मँगलोरांत पळयल्यार बँड सुरू जावन एक 1906 ह्या वर्सा लॉर्सामाचे बँड सुरू जाल्ले म्हणटात. ताचे उपरांत ताचो पूत हॅरी डिसोजाचे बँड. पूण हांगा आयिल्ले उपरांत म्हाका कळ्ळें की तुमचे बँड ताच्या की पयले हांगासर आसले म्हणून. कित्याक म्हळ्यार कुंदापूरची इगर्ज 450 वर्सां जातात. तांच्या फेस्तांच्या वेळार बँड आसले म्हणून तुमी सांगलें. आतां हे बँड तुमच्या आबाच्या काळांत आसा म्हणटात म्हळ्यार 150 years 150 वर्सां जाले. तर तुमच्या आबाक हे बँड शिकयलें कोणें? हे बँडांत रिगोवंक कारण कोण? म्हणल्यार आमचे आब सालिन्स फॅमिली पयले नांव सांगा तांचें. येसुदास सालिन्स आमचो आब. ते पयले बाजल मिशन प्रोटेस्टंट ग्रुपांत आसले. ते बाजल मिशनांत तुमी जाणात ब्रिटिशांच्या हांगा पळय आसतले आनी स्पेशली प्रोटेस्टंट प्रिस्ट सदांच एक ते ब्रिटीश या जर्मनचे येतले. ते सदांच इगर्जेच्या क्वायरा विशयांत म्युजिका विशयांत मस्त इंट्रस्ट घेतले आनी कोणाक इंट्रस्ट आसल्यांक फ्री शिकयतले नोटेशन समेत. आमच्या आबाक आनी पुरात आनी नोटेशन विथ वॉयस 4 वॉयस तांणी सांगून दिल्ले. आनी ते आबातावन आमच्या पप्पा आनी शिकलो. पप्पान ताच्या भावांक शिकयलें. नाही पप्पा म्हणल्यार पयलें तोय आर्मींत जॉयन जाल्लो. सेकंड वर्ल्ड वॉर जातर पप्पाक गांवांक वयताले आनी वयशीत म्हूण सांगलें काय. त्या घरच्यांनी ताका आबान आनी आपयलें. त्या वारांत वचून कश्टोवचें नाका तूं गांवांक ये पता म्हणून तुमच्या पप्पाक. वय मागीर ताणें हांगा येवन ताज्या मलगड्या तावन आयिल्ले बँड सेट डेवलप केले आनी कंटिन्यू केले. ताका फादर रोझारियो म्हणले पाद्रा बसले तल्लूर हांगा बसरूर. तांणी परतन तांकां इल्लें बॅकींग नोटेशनाचें डीप नॉलेज वॉयसाचें डीप नॉलेज कांताराचें नॉलेज पुरा तवळ इगर्जेनी आपोवन पप्पाक आनी ताच्या भावांक ट्रेनिंग दितले ते पाद्राक. मागीर तशा उपरांत पप्पा आमची माय ब्रह्मवरची डिसिल्वा फॅमिलीची. तशें पप्पा ब्रह्मवरांनी सेटल जाता. फादर आल्फ्रेड रॉच ते बरे म्युजिशियन. तांणी इल्लें नोटेशनाचें मागीर म्युजिकाचें नॉलेज पुरा पप्पाक आमी दिली आनी वॉयसा विशयांत ताणें पुरा डेवलप करून की तो प्रेरण जालो. तशें आमचो पप्पा आनी ताचे भाव तांचे ग्रूप एकदम फेमस जाले. आनी बाबाचें नांव येसुदास. तुमच्या पप्पाचें नांव इग्नेशियस गिब्सन सालिन्स. तुम्ही आता पप्पा विशय सांगले पण आबा विशय तुम्ही ऍक्च्युअली सांगू ना इल्लेशें सुकले ते. आबाक तुमच्या आमच्या बाजल मिशन सांगात आसलो. ट्रेन जावन तुमच्या पप्पाक ते आयले. ओके. स्टार्टिंगर सदांच जर्मन हिम्स पुरा वाजयतले प्रोटेस्टंटाचे हिम्स पुरा चड पुरा वाजयतले. मागीर आमच्या कॅथोलिक पाद्रांनी तांकां तरबेती दितर कॅथोलिक हिम्स पुरा नोटेशन प्रकार वाजोवंक पुरा शिकले. आता तुमच्या पप्पा जावन तुमकां कशें येयलें? तुमचे सेल्फ इंट्रस्ट गी म्हळ्यार एक्चुअली तें बोवार आसा तुमचो पप्पा प्ले करता म्हणटा तुमकां ऑस्ट्रेन कितें म्हणटाय? वय आमकां एक इंट्रस्ट आसलें शिकायचें म्हणून ल्हान आसतना. कित्याक म्हळ्यार त्या टायमार आतांच्या बरी इतले म्युजिकाक फेसिलिटी नासली. कित्याक ब्रास बँड पुरा ऑकेशनाक यूज करताले
आणि नॅचरली पप्पाने आमकां म्हणलें इंट्रस्ट आसता शिकात ताणें फोर्स करून हाडलें पूण आमी आमच्याच इंट्रस्टार 4 जाण भाऊ पप्पान आमकां शिकयलें आमी शिकल्या त्या त्या टायमार बँडांत सोग जण बाबा हे दोग जाण आनी दोग जाण आसात सांगा तो सोगी जण बाबा ह्या बँडांत आसात होय 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 आतां नवीन मलगाडो ताच्या उपरांत सोलोमॉन तो बास प्ले करता ताच्या उपरांत रिचर्ड टेनर खेळटा आनी हांव निमाणो ऑस्टीन हांव लीड ट्रम्पेट आनी आमी एक्स्ट्रा भायल्या मनशांक घालून घेता ओके आता हे पप्पा जावन तुमी तुमचे कन घेतले आनी आतां सोलून आसात होय तुमच्या भुरग्यांक खंय तूं ना भुरग्यांक म्हणल्यार आमचे भुरगे पुरा IT-BT कंपनीन पुरा जॉयन जालात हांवें ते हांगा हायस्कुलांत आसतना आनी पुरा ट्रायंग केले पूण ते भुरगे सारके मेळनातले पूण आमच्या निमाणे एक शिकायचे म्हणून भारी इंट्रस्ट आसले पूण ते काजार जावन गल्फांत सेटल जाला ओके तशें म्हणटा आसतना तुमचे सादारण आतां हे बँड तुमच्या संगात आसा तुमच्या संगात उरता वय मागीर फुडें कितें म्हूण कळयत ना जाल्यार आतां हांवें आयकल्या प्रमाणे तुवें एक खावाली बँड करणे हांव तूं शिकप तुवें जोडलाय सोलपाक गळीत आसात नोटेशन्स गळीत आसात म्युजीक सगळे ताचे कितें तरबेती तुका मेळ्ळ्या ही तरबेती खंय मेळ्ळी कोणा जावन मेळ्ळी आमच्या मेलगड्यान जावन पप्पा जावन ताजे जावन तूं पप्पा जावन आनी थोडे ब्रह्मोर कपुचीन पद्राब ब्रदर्स आमकां फ्री आसतना आपण नोटेशनाचे ताजे हेचे बरोबर शिकयतले म्युजिकेशन शिकयतले आनी थोडे ब्रह्मोरी जाल्यार थोडे ब्रदर पद्राब म्युजीक ब्रास बँडान मस्त इंट्रस्ट आसले आमच्या कॉन्ट्रॅक्टर आसले तशें जावन आमकां मस्त इजी जालें कित्याक म्हणल्यार आमची माय फिरगज ब्रह्मोर होली फॅमिली कपुचीन पद्राब ओके तशें म्हणटा आसतना तुमकां कपुचीन फादरा वता न्हू फादराबाचे बॅकींग मेळ्ळा मेळ्ळा फादर आल्फ्रेड रॉसच्या थावन होय आतां जाल्यार कपुचीन फादराब मस्त प्रेरणा दितात आमकां एनकरेज करतात त्या खातीर ते मात्र न्ही आमच्या वराड्याचे आमचे नेक्स्ट लागशिल्ले वराड्याचे समेत आमकां मस्त प्रोत्साहन दितात आतां तुमी तरबेत मेळ्ळ्या ती तरबेत दुसऱ्या दितात न्ही इस्कॉलांक वचून खंयच्या पुरो इस्कॉलांनी तरबेती दितात हांगा लोकल गुरुकुलांत मागीर हांगा ब्रह्मोर निर्मला कन्नड मिडियम इंग्लीश मिडियम थंय परत दिता मागीर दुसऱ्या इस्कॉलांची ऑफर आसा म्हाका आनी ऑस्टीन कॉलेजीन ग्रीन पार्क स्कूल थंय हिरियाडका थंय हांव ट्रेनींग दिता मागीर निट्टे कॅम्पसाक थोड्या फावटी तांच्या स्पेशल ओकेशनाक आपयतात भुरग्यांक ट्रेन करून ओके आतां बँडांत आतां सुमार वजंत्र आसात आमकां पुरो बँड पुरो ट्रम्पेट सो एका बँडांत कितले एक वजंत्र आसा जे एक लायक करचे जनरल कॉमन प्रॅक्टीस जाल्यार एका बँडांत मेन एक रिदम सेक्शन आसता ताच्या उपरांत आतां ब्रास सेक्शनान सांगचें जाल्यार मेन एक बास प्लेयर आसा जी एपोनियम आसता नाजाल्यार सोसाफोन आसूं करूं लो ऑक्टेव एक बाज आसता ते आमकां बेज ताच्या उपरांत ट्रम्पेट आसतात ते लीड खेळटात आनी रीड इन्स्ट्रुमेंट सॅक्सोफोन या क्लारनेट आसूंक जाय ओके आनी ट्रम्पेटांत एखाद्या वेळार दोग जाण लीड वाजयता जाल्यार एकलो थर्ड वाजयता या टेनर आनी फिलअप्स करता तशें आमी एक्स्ट्रा तांचो स्किल्स ऍड करयेत हें बेजीक रिक्वायरमेंट ताच्या उपरांत चडीत कितें तुमी घालयत आतां आज आमी DX12 रिदम पॅड घाल्लें पयलें कॉंगो घालतले कितें ऍड करयेत आनी कितें गिटार घालयेत कितें करयेत डिपेंडींग ऑन द ओकेशन ओके ओके आनी कोणें डिमांड केल्यार गिटार आमचे कडेन रेडी आहा गिटार ऑस्टीन गिटार प्ले करता या आतां तुमच्या टिमांत घेतले 10 जाण आसात की टोटल 10 जाण आसात ओके तातूंत क्रिस्तांव आसात आनी हिंदूचे हिंदूचे दोग जाण आसात आनी पुरो क्रिस्तांव आतां आमी बँड पळयतना सडाव जावन एक बँड रोसाक एक बँड काजराक आतां फुडें जाला जाल्यार मागीर एक मोरनाक ताच्या उपरांत फेस्तांक फेस्तांक हातूंत डिफरन्स घाल सगळ्यांक बँड एक बँड ओटार बँड ते आसता पूण कांतारां ताची कांतारां एक्झॅक्टली फादर सांगा वय आतां रोसाची बँडां जाल्यार सडावत उडती पदां जायची रोसाच्या वेळार आनी थोडी कांतारां कित्याक म्हळ्यार मागण्या विधी करच्या पयलें कांतारां आमी वाजयता रोसाक वय ताच्या उपरांत इल्ली उडती पदां आनी पॉप्युलर खंयची आसतात थोडी ओल्ड हिंदीस बॉलिवूडाची जावंक पुरो आनी वेस्टर्न थोडी वाजयता आमी आनी थोडी सेंटिमेंटल तशें पुरो आनी
इन्स्ट्रुमेंटल पदां तशें पुरा ताका आमी एक लिस्ट करून घेता पयलें आनी बसून प्रॅक्टीस करून तशें आमी रोसाक वता रोसाक आनी काजाराचें आजकाल मस्त उणें जालां कित्याक म्हणल्यार हॉलांत काजारां ते डीजेन मॅनेज करतात पयलें घरांत काजारां जातालीं ताका एक सिस्टम आसलें सिस्टम म्हणल्यार पयलें रेस्पेराक बँड वेताले बँडा संग इगर्जेक वेताले तेन्ना ऑन द वे आमी वेताना मार्च वाजयताले म्हणल्यार इट इज इन 2x2 ऑर 2x4 तशा टायमिंगाचे ही आता खंयच्या काळाची गजाल साधारण हे साधारण 30 वर्साच्या पयले वर्सां आदी पयले हांवें एकच काजार पळयल्ले विदाउट बँड वय पुरुषावर याचे वय म्हळ्यार रेस्पेरा पुरुषावर याचे घरात हांव ते मस्त पयसान आयिल्ले एक पळयले एक बँड नासले बँड आसले म्हणल्यार ओके मागीर रेस्पेरांतल्यान फाटी येताना चड जावन स्लो नंबर्स वॉल्स 3x4 ते वाजयताले पूण ती सिस्टम आजकाल गेला आणि तुम्ही सांगिल्ल्या प्रमाणे इगर्जेच्या कार्यक्रमात फेस्ताक आनी वाजोवचे जाल्यार सडाव जावन आमी कांतारां आनी हिम्स वय तशें इंग्लीश आनी कोंकणी कांतारां मिक्स करता आनी दुसरी खंयची वाजयना कित्याक म्हळ्यार इगर्जेच्या वाठारांत आमी आसता मागीर निमाणे मरणाच्या हाका जाल्यार सडाव जावन आमच्या थंय मरणाची कांतारां आसात तींच वाजयता आनी थोडी वेस्टर्न कांतारां आसात फेनरलाक वाजोवची ती आमी वाजयता आणि थोडी गोंयकारीची कांतारां आमी स्पेशली ट्रेन जाला आमी वाजयता आमच्या ग्रुपांत मरणांक जाल्यार आनी काजार रोसाघरा जाल्यार गोंयची कांतारां आमी वाजयता आनी तवळ तवळ आमी ट्रेनींग खाण घेवन आमचे हे एक टर्माक वाजयली नेक्स्ट टर्माक वाजयना थोडी चेंजीस करता नवी आमी ऍड करता आमी स्पेशली आमी 4 जाण भाव आमच्या मालगडेकारा सांगाता मेळून म्हयन्यात एक या 2 फावटी 4 वॉयसार आमचे ट्रायल रेग्युलर प्रॅक्टीस करता आसता आसता म्हळ्यार तुमकां बँड आसोदी ना ना आमी प्रॅक्टीस नासतना वाजयना ओके आता 1950च्या काळार एका बँडाक 80 रुपये आसला की म्हळ्यार एक प्रोग्राम केल्यार 80 की 90 हॅरी डिसोजाच्या पप्पाच्या काळार तुमकां काही अनुभव आसा कितले आसले तुम्ही स्टार्ट करता तुमचो पप्पा आसतना पप्पा आनी स्टार्ट करता 100 चिल्लर रुपये आसले फादर 150 160 हायेस्ट पार्टीचे डिपेंड जावन की कशे ना 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 रेग्युलर नॉर्मल एक रेट आसले खंयचे हे डीजे जावन आनी खंयचे जाले पार्टी पळोवन आमी तशें पार्टी उठली असल्यार इल्ले सट जातात आनी तशें ना आमचे पप्पाचे तेंपरतावन आमचे एक नॉर्मल रेट 1-2-3 वर्सां सेम मागीर म्हारगाय चडल्यार मनशाचो सांबाळ वाडल्यार मात्र आमी रेट वाडयतला ग्रेस्ताक एक दुबळ्याक एक रेट ना आनी दुबळी खंय म्हणी आमकां तुमचे बँड करचे म्हण मोन आसा पयशे इल्ले उणे आसात आमी इल्ले उण्यार करतात गे म्हणून रिक्वेस्ट केल्यार आमी तांकां सांगता तुमकां आतां प्रस्तुत बँडाची रेट कितली आसा म्हळ्यार आतां आमी सगळ्यांनी पळोवंक गेल्यार सगळ्यांनी आमी आमकां लोकल जाल्यार रोसाक जाल्यार एक 20,000 घेता आनी कोडयाळ तिशीन पयसकीस जाल्यार कोडयाळ थोडे टायम आमकां होन्नावरां पळयतात तिशीन कारवार सायडीर आनी वयचे जाल्यार आमी एक 500,000 एक्स्ट्रा घेता ट्रॅव्हल वचचें पडटा ट्रॅव्हलिंग वॅना भाड्यान रावाचें की म्हणजे गरज पडल्यार गाडी तशें आतां बँडांत दुसरे इन्स्ट्रुमेंट्स आसात आतां थोडे म्हणटात ट्रम्पेट शिकोवंक कश्ट म्हणून एवढी शिकल्यार मागीर बरें पण शिकोवंक कश्ट म्हणून तुमचे प्रकार खंयचे कश्ट खंयचे इजी कश्ट इन्स्ट्रुमेंट म्हणल्यार ट्रम्पेटच म्हणयत फादर कित्याक म्हणल्यार ट्रम्पेट एक बिगिनराक ताका एक सारको ताळा गडीचे जाल्यार 3 म्हयने लागतात ते म्हणल्यार बोरिंग टास्क ताका एकदम बोर लागून वता आनी चडवता थंयच ड्रॉप करतात तो ताळो आयल्या उपरांत इंटोनेशन येवन ताणें एक करेक्ट एक ऑक्टेव एक प्ले करता म्हणटाना तो 1 year जाय पडटा ताका क्लीन ताणें वाजयचे जाल्यार तितली पेशन्स आसल्यार मागीर मुखार वचोंक जाता आनी एक तांतू एक प्रॉब्लेम जालें की म्हणल्यार ट्रम्पेटाक लिप बझिंग वॉन्टाचेर फुल्ल ताचें स्ट्रेन पडटा नवें शिकतना वॉन्टां फुटोवंक पुरो इल्लेशें अशें ब्लिडींग आनी जाता तशें पुरो आसा ते देखून ट्रम्पेट इल्ली कश्ट म्हण येत पूण एक फावटी ते ताका ते टॅक्नीक कळ्ळी जाल्यार मागीर सलीस जाता मुखार वेता वेता ताका सलीस जाता तशें मागीर पळोवंक गेल्यार कॉम्प्लेक्सिटी दुसऱ्यान ती कठीण दुसरे इन्स्ट्रुमेंटी आसा क्लारनेटी कठीण आसा तें शिकोवंक कित्याक म्हणल्यार सॅक्सोफोनी कश्ट आसा सॅक्सोफोन म्हणलें सॅक्सोफोन बरें आसा हांगा हे सॅक्सोफोन आतां हे इन्स्ट्रुमेंट खंय जावन हाडले इंडियाचे की भायले की कशें हे मेड इन जपान फादर यामा कंपनीचे 1,47,000 मागीर ते फ्रान्साचे पॅरिसाची मेड इन फ्रान्स कितले वर्सां जाली आतां सादारण ह्या ट्रम्पेटाक सादारण 15 वर्सां जाली 15 वर्सां हे क्वायट न्यू फादर 2 महिने जाले मात्र पयले म्हाजे कडेन दुसरे चायनाचे आसले मागीर हांवें म्हाज्या इंट्रस्टार हे घेतले म्हाका एकदम बेस्ट एक पद एक धाकटे एक पीस खेळ्ळे ती ओके एक अंतू पळया ओके सॅक्सोफोन
कंचे कांतार कंचे म्हाका हे बोसमी फ्रेंच फ्रेंच ओके तेंत आमकां कळना पूण बरें आसा बरें सोबीत एक वायसा कडेन बरें सेट जाता हे शिकोवंक कितलो तेंप जाय पडटा हे म्हणल्यार करता की जाता ट्रम्पेट फुंकतेलाक बेसिक ताचे दोरेमिफाचे परफेक्ट नॉलेज आसल्यार हांवें पप्पा कडेन इल्ले गायडन्स घेवन हांवें इल्ले हांवें ट्राय करून शिकलो पदा पयले ट्रम्पेट आसले हांव ट्रम्पेट प्ले करतालो आतां हें ट्रम्पेट प्ले करता हे नवे ट्रम्पेटी प्ले करता हें प्ले करता पूण म्हाका ट्रम्पेटांनी हें आतां इजी जाता आसा बरें बरें म्हाका इल्लो गायड पप्पान केलें करेक्शनांनी पुरा मागीर ट्रम्पेटाचे बेसीक नॉलेज हांव स्केल पुरा पिक करना ए मायनर जी शार्प की तशें पुरा पुरा फायंड आउट करून प्रॅक्टीस केला बरें आसा आयको बरें जाता आतां आदी बँड कशें तुमी आतां पप्पाच्या काळार जावन आबाच्या काळार पळयला आबाच्या काळार पळयला त्या काळार आनी बापाच्या काळार कशी बदलावण जाली आनी आतां कशें चलतें आसा हाच्या विशयान एक ल्हानशी झळक तुमच्या फुडारांत आसलें सांगल्यार त्या काळार आतां एक रोसाक गेल्यार फादर रोस जातेर न्हवऱ्यागेर एक दीस व्हंकलेगेर एक दीस मागीर हाचें समन जेवणाक परतन बँड आमी एक कुटुंबाच्या फंक्शनाक गेल्यार थोड्या फावटी 3-4 दीस तांच्या घरच्या सयऱ्या सांगात आमी बँड वाजयत रावचें बरें करून जेवचें ते पिवंक थोडे पिवंक बरें दितले तांच्या सायरा मात आमकां भारी संतोश आमकां सोडून येतना बारी बेजार भोगतली आमचे मलगडे सांगतात म्हाका इल्लो अनुभव आसा त्या वेळार हांव ल्हान आसलो आमच्या मलगडे सांगता हांव हे रिदम प्ले करूंक ताका पुरा वयतलो मॉरकस सिंबलाक आनी पुरा वेतना म्हाका तांच्या पर्यंत बारी खुशी जातली पूण आतां मस्त बदल्ला आतां पुरा आर्टिफिशियल जाला हॉलांत येवचें एकामेकाची वळखी सारकी ना मागीर तो MC कितें उलयता त्या सोंसणीकायेन आमी आयकूंक आसा मागीर तांणी केलें आमकां मन ना जाल्यार थोडे गेम्स दवरतात ते गेम आमी पार्टिसिपेट करून दी करनासतना रावून दी आमी हो गेम बसायचे मागीर सयऱ्यांचे जाल्यार आमकां फक्कन उठून हॉलांतल्यान भायर येवंक बेजार भोगता तशें बरें आसा पूण आतां रोसाच्या घरा गेल्यार आदली संप्रदाय आसा फादर आदले संप्रदाय म्हण सांगला पयले सयऱ्यांनी पुरा सांगाता मेळून नाल्ल फोडचे कुवाळ शिंचचो मागीर रोस काडच्यो मागीर वजें हाडचें पूण वजें मात्र आदल्या वजेचें इमिटेशन करतात आर्टिफिशियल वस्तू पुरा घालना पूण सेम चित्राण हाडूंक प्रयत्न करता
ती वाजन पार्टिसिपेट घेतली आणि MC मस्त प्रयत्न करता एक लाईव्ह हाडूंक प्रयत्न करतात ते एक बरी खुशी जाता तुमकां आतां येताना काजारांक रोसाक आनी कितें आतां तरेपटी बँड आसता अशें डीजे आसता वय पळय आतां तुमच्या मध्ये प्रॉब्लेम जाता कोणे प्ले ना तशें कांय ना ते पटी आमकां आणि आम्ही पळयला तरेपटी पार्टी म्हणून पुरो ना थानी डीजे चड गेल्या तुमी एवढे गेले ना इतले चार्ज जाय की आनी कितें म्हणून जाय की तशें आम्ही पळयला प्रकार आमच्या बँडाक आनी नांव आसा न्ही फादर आस्वा सांगा तर आमचे बँड आयले म्हणटाना डीजे वाला रिक्वेस्ट करता हांवें प्ले करये ती म्हणून तो कॉम्पिटिशनाक येना आनी आमी ताका आमकां तिके रेस्ट जायचे आमकां वाजोवन पुरो जाल्यार आमी डीजे वाल्याक आमी सांगचे तूं प्ले कर सायबा आतां म्हणून नाजाल्यार मेजर पार्ट बँड वय आनी डीजे वाला आमचे कडेन विचारता या MC रिक्वेस्ट करता अमके हे नवरो या हॉकाल भायर येतना तुमी प्ले करतात की डीजेचे प्ले करून दी ते आमी चॉयस आमी करचे तशें आमी प्ले करता तशें आमचे मदें कॉम्बिनेशन आनी हे डीजे वाला सदांच आमचे आसपासचे बरी थोडे म्हजे स्टुडंट मेळटा फादर हांव कुंदापूर हांवें शिकयलां पळय आनी थोडे म्हजे स्टुडंट आमच्या रिलेशना भितर आनी आमच्या फ्रेंड्स बरोबर डीजे प्लेयर्स देखून ते आमकां कांय प्रॉब्लेम करनात आनी आमकां बरे कॉपरेटीव जावन आसतात आनी तांचे आमी सांगले नंबर थोडे फावटी आमकां ते नंबर थोडे आयकायचे म्हणून बगल्यार आमी डीजे वाला कडेन सांगचे अमके नंबर प्ले कर सायबा म्हणून ते करतात ते गेल्यार तुमच्या मध्ये एक बरें कोऑर्डिनेशन आसा आनी आमकां कोणी उपात्र दिना पण तशें पूण ते तुमच्या मध्ये बरें कोऑर्डिनेशन आसा पूण काल जाल्यार आज डीजेच्याक आमी दुसरोचे न्ही स्मार्ट डीजे म्हणून आयलो कांय बेजार करचे न्ही विशय रे पूण परिस्थिती अशी त्या म्हळ्यार आतां एकल्याक बँड हाडच्या की एकल्याक हाडल्या पुरो तो MC करूंक रेडी आसा सिंग करूंक रेडी आसा प्ले करूंक रेडी आसा आनी जाय जाल्यार गेम्स करूंक रेडी आसा पुरो ताका सकड ताचे कडेन आसा ताका एकल्या पे करचें बाकीचें पुरो म्हणून तशें मेंटेलिटी सर्ती आसा तशें जातना मार बसता सगळ्या बँडकारांक न्ही सगळ्या बँडकारांक मार बसता पण आज आतां पेपर डूम जाले ताचे उपरांत एक बँड म्हळ्यार आमकां जाय म्हणून एक 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 कितें एक संचलन जालां एक मुवमेंट स्टार्ट जाला त्या दिशेन पळयत आसतना खंडीत जावन आनी एक बरें फ्युचर आसा म्हणून बघता की तुमकां बघता की बघता कित्याक म्हणल्यार हे ब्रास बँड कितेंय इलेक्ट्रिफिकेशन नासतना प्ले करयत फादर इलेक्ट्रॉनीक डिवायस आतां डीजे जावंक पुरो या ऑर्केस्ट्रा कसले इन्स्ट्रुमेंट आमी तांकां कंपॅरिजन करचें न्ही ब्रास बँड म्हणल्यार एका टायमार कितेंच वाजंत्रां खंयची खेळटाना ताका कांय एम्प्लिफायर ते मायक कांय जायचें म्हणून ना आनी ती एक कला ती कला उरायचे जाल्यार आतां लोकांनी इल्लेशे सपोर्ट दिवचे कांय ना जाल्यार पयलीं आमी सांगल्या प्रमाणे रोसाक खंयच्याय बँडाक तुमी सांगा पूण बँडकारांक प्रोत्साह दिया कित्याक नातल्यार ती कला थंयच नास जावन वेतेली आनी मुखार आतां सडावत जावन ह्या ब्रास प्ले करूंक भुरगीं सडावत इंट्रस्ट घेनात कित्याक म्हणल्यार आमी सांगलें तांचो डिफिकल्टीज बिगिनिंगार आसले न्ही कीबोर्ड आनी गिटार प्ले केल्यार एटलीस्ट सावंड येता आनी तो सावंड येना तशें जाल्यार भुरग्यांक चड इंट्रस्टेड न्ही पूण आतां जे कोण वय पेशन्स जाय जे मस्त शिकले आसात तांकां प्रोत्साह दिवचे आनी व्हडलो रोशनान सांगल्या प्रमाणे एक बँडकारांचे एक ग्रूप येयला 10 जाणांक एक कितें म्हणी तांचो एक अवकाश मेळटा आनी तुमचे हॉलाच्या तुमच्या घराच्या रोसांत एक ताका एक दुसरीच कळा लायव्हली जाता ते कितेंय प्ले करूं दीत पूण एक ब्रास बँड आसता ताका एक सबाय आसता तशें जाल्यार लोकांक ते स्लोली समजून आयलां तशें जाल्यार ब्रास बँड वेता म्हणून न्ही डीजे आसूंक पुरो पूण पॅरलली वेते आसता ते हय वेते आसता आतां तुमी इतल्या काजारांक रोसाक पुरो गेल्यात दुसऱ्या फंक्शनाक गेल्यात कशें लोकांचे रेस्पॉन्स कशें लोक कशें ट्रीट करता लोक बरे रेस्पेक्टफुली ट्रीट करता फादर आमच्या मालगाडीच्या नेपान आमच्या बँडा बरें नांव आसा न्ही लोक भारी गौरवान ट्रीट करता पयलें आदी सोयऱ्यांक वेलकम केलें बरी पान फोळेर उदकाचो चंबू घेवन वेलकम करचे आसले आदी बरा रिसेंटली आसलें आतां इल्लें उणें जाला जाल्यार घरचो यजमान या घरची यजमान या कोणी मुख्यस्त मुखार येवन आमकां वेलकम करतात पळय हे एक ऐकया कित्याक म्हळ्यार सकड सुमार MC ऐकतात हांगासर अरे एक फावटी MC प्रॉब्लेम केला म्हळ्यार अरे पार्टी आतां नवें घालें करचें म्हणून आनी एक नवें करयेत बँडाचें येतना तांकां स्वागत करचें करयेत कित्याक म्हळ्यार खंयचे देशाच्या अण्ण आमच्या भितर तापच्या की आमच्या आतां आसले संस्कृती आसात त्यो सोदून काडन परतून रिइंट्रोड्यूस करचें काम मेनली आसचें MCक आनी ते भोवशा करूंक तांकां साध्य आसा आनी घरच्या कुटुंबाच्यांक साध्य आसा
आमचे कितें आसा तें आमी पयल्लें जगोवन दवरया ताचे उपरांत जाय जाल्ले नवे आडयेत नवे आडयेत इडो आमच्या मालगड्याच्या तेंपार आमच्या पप्पाच्या तेंपार आनी घरान येवन घेवन पान फळेर इडो म्हळ्यार काल ती एडवान्स एडवान्स दिवचे वय येजमान या घरचो येजमान या ताका क्लोज रिलेटिव्ह कोण म्हण एक दोग ते जाण येवन घेवन घरा तुमच्या घरा आमच्या घरा येवन पप्पा कडेन उलोवन टायमिंग्स दीस पुरा उलोवन घेवन इल्ले चर्चा करतले पयशांचे इल्ले चोडवणे करतले मागीर पक्का म्हणून सांगून एक अशे पानपडीन सांगता नोटां घालून घेवन हे एडवान्स जावन तुमी घ्या म्हणून दितले पूण मागीर ते एडवान्स दिवचे सिस्टम गेले कितें म्हणल्यार लोक तिके आतां इलेक्ट्रॉनिकाक पुरा होंदून घेवन आल्ल्या उपरांत फोनारी पुरा सांगूंक सुरू केलें फोनारी सांगूंक सुरू केल्या उपरांत म्हज्या पप्पाच्या तेंपार जावन हांवें पळयलां एडवान्स आमी घेयनातला आनी आमच्या बँडाक आतां हांव जाल्यार तशेंच हांव कोणा कडेन एडवान्स घेयना मोरणाचें जावं दी ह्या रोसाचें जावं दी एक पक्का मनशान म्हाका एक सांगल्यार ताजेर हांव विश्वास दवरता तो म्हाका मोस करिना म्हणून म्हाका तशें येदोळ कोणीय मोस करूना आनी कॉन्ट्रॅक्ट उलय नासतना हांव बँड करता ते एक आमचे स्पेशालिटी आमचे पप्पा जाल्यार क्रमेण हे एडवान्स येताना सिस्टम चेंज जाताना तसोच करतलो पूण आमच्या बँडाक खंयच्या पार्टेन मोस केल्ले ना आनी तुमी आतां रेट इतली सांगतात तुमची रेट चड जाली दुसरे बँकार तितले उण्यार करतात म्हणल्यार तेय उतार सांगिना आमी सांगले रेट दिता कितें म्हण सांगल्यार ते फुल्ल सॅटिस्फाय जावन सांगतले एकच उतार तुमी बरें प्ले केला भारी संतोश जालो आमचे सैरी परत भारी एप्रिशिएट करतात इतले बरे बँड तुमच्या गांवांत आसा ती म्हण सांगते आसात त्या खातीर तुमी सांगले तुमकां चडीच जाय की म्हण विचारले आसा इतले पुरो घे आणखी चडीच दिवचे म्हण विचारले आसा तशें आमकां संतोशान काम करतेर आमी सांगले इतले चार्ज दिवन आमकां आतां जाल्यार धाडटात फादर इवन आतां मोरणाक गेला जाल्यार मोरणाच्या घरच्यांनी आतां म्हाज्या विश्वासाच्या मनशान म्हाका फोन करून सांगल्यार अमके टायमार तुमचे फूल ग्रुप येयचे 4 वॉयस बँड जायचे म्हण सांग ओके हांव रेडी करता म्हणचे वयशें रेट गीट कांय उलयनात सिमिस्त्रेंत मोरणांनी पुरा जाते फादरा भायर सावन येतेर सिमिस्त्रेंत बाबा तुमचे पेमेंट कितले इतले ओके दितात हय हय तर म्हळ्यार असले जायते जाण आसात तांकां बँड जाय आनी हांवें पळयल्या प्रकार आमचे क्रिस्तांव फॅमिलीचे क्रिस्तांव भाव वेव्हारांत मोस केल्ले ना म्हाका मोस केल्ले ना ते एक ताणी प्रामाणिकता सांबाळना आसात कितेंय जावन दी बरें खंय आसा दुसरे खंयचे इन्सिडेंट जाल्ले एक इन्सिडेंट म्हणल्यार ते एक इल्ले म्हणल्यार एक परिस्थिती कशी येता म्हणल्यार एक संकश्टाची म्हणल्यार आमी बँड एकामेका आमी हळूहळू डीजे आनी बँडाचे तुमी कॉर्डिनेशन विचारलें एक पाटी फादर एक आमकां एक हॉलाक सोडूंक आसले रेस्पेराक ताच्या उपरांत हॉलाक एंट्री जाल्यार आमकां बँड करूंक ना मागीर तांचे ते पयलें आसले एक 15 वर्सां पयलें 10-15 वर्सां पयलें मागीर थंय हॉलांत पुरो डीजे आसता हॉलाक सोडूंक तितल्यांत मागीर थंय प्रोग्राम जाल्यार हॉलांत व्हरून घरा पाटी हाडूंक आसलें मदें कांय ना कित्याक थंय डीजे हँडल करतले पूण त्या दिसा कालें जालें की म्हणल्यार हॉलाक एंट्री जाताना तें डीजे वर्क जायना ताचें ताणें मस्त ट्राय केलें की तें डीजे मागीर तो धांवन येयलो भाव अशें जालां तुमी मॅनेज करा मागीर आमी वचून वाजयलें कशें कित्याक आमी प्रिपेर्ड आसता आमकां म्हणल्यार कित्याक म्हणल्यार एका टायमार डीजे नातलें आमकां बँकारांक वता एंट्री जाताना खंयचें आनी कॅटरिंगाचें येताना कितें खंयचें उपसून दिताना खंयचें मागीर बायलां काल्याक पुला आमच्या रेडी आसता सेट आमी वाजयलें मॅनेज केलें पूण शो जालो त्या दीस करेक्ट गेलो तशें पुरो एक पाटी गम्मत जावचे सिच्युएशनी आसतात मागीर आतां ड्रेसा विशयी उलयतना पयलें एकच ड्रेस ते काकी आसलो आतां दुसऱ्या बँडाचे दुसऱ्या रितीन घालतात पळय ताका कांय ड्रेस कोडा विशयान कांय आसा की न्हय कोणें कशें आतां कशें घालयत म्हण आसा की ते म्हणल्यार थोडे तेका अट्रॅक्ट करया म्हणून ड्रेस चेंज करतात पूण हांवें म्हज्या पप्पा तावन मालगाड्यांत हांव समजल्या प्रकार वेस्टर्न बँडांत ब्रिटीश ब्रँडांत तुमी पुरो ऑब्जर्व केला जावंक पुरो कोट कलरफूल ड्रेस ना डिसेंट ड्रेस टाय कोट पॅन्ट डिसेंट ड्रेस विथ शू आनी पुरो घालून वयतात ते बेस्ट ड्रेस
आणि एक ब्रास बँड ग्रुपाक कलरफुल ड्रेस डिसेंट ड्रेस युनिफॉर्म बरें दिसता. जाल्यार एका बँडाचे कितें स्टँडर्ड आसा तें ड्रेसान ती आसा म्हणून जालें. आसा खाली खंयचें घालून फॅशना खातीर ना फॅशना खातीर एक थोड्यांनी विचारचें आसा काय तुमचे कादारचे थीम खंयचे म्हण विचारचें न्ही. थीम म्हणल्यार आतां एकल्या घरा तांचे थीम ब्लू आसला ब्लू शर्ट घालून रेड आसला रेड शर्ट घालून वयचें आनी येल्लो आसला येल्लो शर्ट घालून वयचें. ते म्हाका बरेंशें दिसना पूण हांव कोणाकय बँकारांक दवरचना. ते म्हजे भावच आनी तांकां थोड्यांक आमी एडवायस केल्ले आसा आनी थोडे आमच्या पप्पा तावने ट्रेन जोडले आसात जाल्यार ती सिस्टम सामान्य युनिफॉर्म डिसेंट आसा स्पेशली व्हाईट ब्लॅक अँड व्हाईट या ब्लू अँड व्हाईट तसले पुरा डिसेंट कलर असल्यार बरें ब्रास बँड वाजोवन घेवन वयताना ते युनिफॉर्म गेटअप जावन दिसता. व्हिडिओर शुटिंगार फोटो शुटिंगार आनी बरें दिसता सोबीत दिसता. आनी म्हज्या सयऱ्यांनी पाद्रबांनी थोड्या पाद्रबांनी एप्रिशिएट केल्ले आसा स्पेशली डिसेंट युनिफॉर्माक. म्हळ्यार एक बँडा फाटल्यान तांचे ड्रेसय तितलेंच इम्पॉर्टंट जालें. ते निग्लेक्ट करचे तसले विशय न्ही. ओके आतां ह्या तुमच्या बँडा विशयांत 150 वर्सां इतल्या वर्सांनी तुमी पळयली एक वाट आनी आतां मुखली वाट तुमची आसा. ह्या विशयांत निमाणें एक ह्या बँडा विशयां सांगचें जाल्यार कितें उतर सांगेत वॉस्टीन बाब सांगा. हे बँड आमच्या मलगड्यातावन आमकां आयिल्ली एक व्हडली आस्त म्हणून आमी चिंता. ते आमी मुंदरसून व्हरचे तितलें आमच्यान जावन जाता तितलें प्रयत्न आमी करता आनी जाता तितल्या एक रिजनेबल रेटीर आमच्या लोकांक सर्वीस दिजे म्हणून आमकां आशा आसा. आनी तुका आमकां व्हडले मस्त आमचो अर्न करचे तितली कांय बँडां तितली नात आजकाल आनी तितले कांय एक प्रोफेशन न्ही. आमी ऑलरेडी दुसऱ्या प्रोफेशनांत आसल्यान आमी ती लोकांक एक सर्वीस दिजे म्हणून आमी करता आनी ते जेन्युनली आमकां मलगड्यांनी कशें शिकयल्लें वॉयसा प्रमाणे कित्याक आजकाल थोडी बँडां आमकां आमी कमेंट करचे क्रिटिसायज करचे म्हणून न्ही एक खाली मेलोडीत प्ले करतात न्ही एक ब्रास बँडान दिल्ले वॉयस एक बेज आनी इल्लेशें प्ले केल्यार तें आयकतना कानाक किल्लें मधूर जाता आनी कांय न्ही खाली एक वाजयला की तेंगी भोगता तें बँड म्हणून भोगना कित्याक तें खाली मेलोडी वाजोवचेंय सारकें न्ही. पूण एक न्याय जाल्ल्या रितीन आमी एक करन लोकांक बरें एक सर्वीस दिवचें म्हणून आमचें एक इंटेंशन आसा आनी त्या खातीर आतां गर्ल्स रिटायर्ड जाल्ले हांव आसा आनी एकलो भाव आसा 2 जाण म्हजे भाव आसात सांगात आमी त्या शेवटाक आमी बरें प्रयत्न करतले म्हणून आमी ह्या माध्यमा मुखांतर तुमकां दिश्टी आसा. देव बरें करूं इतलो वेळ आमच्या सांगात मेळ्ळ्याक. म्हाका विक्षकान आमी आयकले सबार सांगते पयले आसल्ल्यो आतां त्यो सोडल्यात आनी एक आत्तां एक विशय सांगलो 4 वॉयसीस आमकां सगळ्यांक बँड म्हळ्यार बँड आयले खुशी जाली नासल्यार पुरो जालें पूण बँडांत 4 वॉयसीस आसले एक स्टँडर्ड बँड ते नासल्यार ते सादें बँड त्या देखून आमकां आपयतल्यांक कळीत आसूंक जाय आमकां कसले बँड जाय आमकां सादें ओके गी वा आमकां निजायकी एक बँड एक स्टँडर्ड बँड 4 वॉयसीस आसचे आनी बरे एक हेळिल्ले कलाकार आसचे हेय भोव गरजेचें. कशें आमी डीजेक नांव आयकना तो बरो खेळटा म्हण आपयता वा आनी कोण एक MC बरो MC म्हणून ताचे तो कशें उलयता म्हण आयकता त्याच प्रकार एक बँड आपयता न्हय हे बँड हाचे फाटलें कितें तांची हें कितें स्टँडर्ड कशें आसा खंयचे रितीचे बँड जाय तेंय पळोवन आपोवचेंय भोव गरजेचें. देखून हांव देव बरें करूं म्हणटा नवीन सालिन्स आनी तशेंच ऑस्टीन सालिन्स आनी सगळ्या ग्रुपाच्या सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमकां समेस्तांक येदोळ तांकां सपोर्ट केल्ल्याक सगळ्यांक देव बरें करूं तांच्या नांवान म्हणटा आनी मुखार तांकां बरो सांगात दिया तांकांय एक सपोर्ट करा प्रोत्साह दिया म्हण सांगून दोन उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. लिली जातना लिली सगळ्यांनी रजता पळून तुजेंच लिली ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರಲಿಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲೆಂದು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿದೆಂತಲಿಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ತನಲಿಲ್ಲಿ ಸೊಗ್ಲ್ಯಾನಿ ರೇಗಿಸ್ತ ಪೋಳುಂ ತುಜೆಂತಲಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರಲಿಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲೆಂದು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಜೆಂತಲಿಲ್ಲಿ Mogas lagun calza kaca pet lauto Tuji rini tango palwong keso
हा मोगाक लागून काळजांताच्या पेटला उजो तुझे विने सांगू पालवो कसो गुणाक बाई एक झाला तो गोपिसो लोकांक जोलाय हात धर गोतसो निजेंत लिल्ली जगतना लिल्ली तुझल्या विरोध पळून तुझेंत लिल्ली अल्ली इल्ली कंडर लिल्ली निन्न उडवताना गुंड अल्ली मल्ली जीव कसो मोठो पळून पिये नका वल्लीच्या त्या गोडशा उतरा बोला नका कळंगी जीव कसो मोठो पळून पिये नका वल्लीच्या त्या गोडशा उतरा बोला नका खरोच नग केला ताने पाचये टाका संसारातले सगळे सुखी ठरले तुका निदेंत लिल्ली जगतना लिल्ली कसले निरोध पळून तुझेंच लिल्ली अल्ली इल्ली खंडर लिल्ली निन्न उडलपण गुंडवाल गोडर निदेंत लिल्ली जगतना लिल्ली कसले निरोध पळून तुझेंच लिल्ली अल्ली इल्ली खंडर लिल्ली निन्न उडलपण गुंडवाल गोडर तुझेंच लिल्ली. आम्ही हांगासर वडूल येदोळस सांगले बरी तल्लूरच्या सनीस ग्लोरिया ज्योती बँड हांच्या घरा आसा. मुख्य विशय काय म्हळ्यार ह्या बँडाक 150 वर्सां प्राय 150 years जाल्यान ह्या बँडाच्या मालक मानेस नवीन सालिन्स ते बरें सॅक्सोफोन प्ले करून आमकां तांणी बरी मधूर संगीत तांणी आमकां दिलें. तांचे लागीं उलोवया तशेंच तांच्या सर पंगडाची वळख तांचे तान आमी घेवया. नवीन बाब तुमकां ह्या व्लॉगाक मोगासो स्वागत. तुमी बरें करून आमकां थोडी कंतारां आनी पदां प्ले केली ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आतां हांव मायक तुमच्या हातांत दिता तुमी आमकां तुमच्या सर पंगडाची एक मोठ्यान वळख दिवच्याक. नाव नवीन सालिंच वृत्तेन हांव शिक्षक जावन आसलो. आतां निवृत्त जावन घरा आसा आनी आमच्या मालगड्यांत हांव आयिल्लें ब्रास बँड म्हज्या भावा सांगाता म्हज्या इश्टा सांगाता मेळून कंटिन्यू करते आसा. आनी आमच्या बँडाक देवाच्या आशिर्वादान बरें नांव आसा, बरें डिमांडी आसा आनी मस्त लोक आमच्या बँडा विशयांत गेल्ल्या कडेन होगळीक विचारता. तें आमकां एक प्लस मार्क म्हूण सांगेल. तशेंच म्हज्या सांगाता म्हजे भावय आसात, ते एक जाण भाव आसात, 2 जाण गल्फ रिटायर्ड आनी एकलो हायस्कूल टिचर जावन आसा. आनी हेर आमचे सांगाती दुसरें प्रोफेशन करनासले बँडाक ऑर्डर आसतना आमच्या सांगाता मेळटात. सेकंड म्हजो भाव ऑस्टीन उलयता. म्हजें नांव ऑस्टीन. हांव लीड ट्रम्पेट आनी फिलप्स करतां आनी फाटल्या 40 वर्सां हांव वाजंत्र वाजयतां. तशेंच दुसरी वाजंत्राय वाजयतां. ग्लोरिया ज्योती बँड आमकां ही वाजंत्रां वाजोवंक आमच्या पप्पा देवादीन इग्नेशियस गिब्सन सालिन्स हाणें आमकां ट्रेनींग दिल्ली बरी तरबेती. ताणें शिकयल्या प्रमाणे नोटेशना प्रकार आनी ते कॉर्ड्स कशे वेतात ते पळोवन आमी ते बँड आमी प्रॅक्टीस करन आमकां जाय आसलीं पदां विंसून आमी आमच्या पंगडा सांगाता वाजयता. रोशन कोळलगिरी. हांव ट्रम्पेट प्ले करता आसा. वृत्तीन हांव एक ट्रॅव्हल्स चलोवन आसा, स्टार टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स म्हणून. तशेंच नवीन बाबा वट्ट आमकां हे ग्लोरिया बँड तांकां आसतना त्या सिजना टायमार आमकां आपयतात. तेंच्या वटेन आमकां खुशी जाता. तेंची एक टीम एक यंग सावन धरले ओल्ड सावन धरले पूर्ण जाणें मिक्स जावन हें करतना आमकां ते खुशी एक दुसरेंच. हे टीम आनीक बऱ्या रितीन मुखार येवन दी आनीक बरें नांव मेळोवन दी. आनी तुमकां एक लायव्ह करते आसात तुमच्या सगळ्या पंगडा टिमाक तुमकांय देव बरें करून दी म्हणटा. तशेंच नवीन बाबाच्या टिमाक सोमेस्तांक देव बरी भलायकी लांब आवूंक आनीक चडान चड तांकां बँड मेळोवन दी म्हणून हांव देवा लागीं मागता. सोमेस्तांक तुमकां देव बरें करून दी. रिचर्ड, गांव ब्रह्मवर्तन, वृत्तींत हेडमास्टर गव्हर्मेंट हायस्कूल मरवंते. 40 वर्सां ट्रम्पेट सेकंड वायस आनी टेनर प्लेयर करीत आसा. जाय तितल्या फंक्शनाक आमी गेला आमकां बरें नांव जोडलां आमी ह्या बँडांत. हांव सोलोमन सालिन्स
या बँड सेटाचो मालक नवीन सालींचा असो पयलो भाव. वृत्तेंत हांव पयलीं हांव गल्फांत आसलो. आतां गांवांत पयलें तो पप्पान शिकयल्लें बँडाचें ब्रास बँडाचें काम मुंदारसून आसा. हांव बाज प्ले करता, ट्रम्पेट वाजयता, क्लारनेटी वाजयता. देव बरें करूं. हांव रॉकी डिसोजा पेरंपल्ली. म्हळ्यार नवीन मास्टर मस्त सुमार 7 वर्सां जावन हांव बँडाक येता हांगा. मागीर तशें हांव गल्पांत आसलो, गल्पांत इलेक्ट्रिशन जावन आसलो. मागीर तशें आतां गांवांत इल्लेशें हांगा आमच्या नवीन मास्टरा वट्टू बँडाक येता. मागीर आनी आमचे मॅजीक शोय आसा. जादू म्हळ्यार तंत्र मंत्र कांय ना, मॅजीक शो जस्ट ट्रिक्स, मायंड रिडींग आनी नवीन मास्टर आमकां इतले वर्सां जावन बँड आपयतात तांकां देव बरें करूं. हांव रेल्वेन डिसोजा पेरंपल्ली. हांव पयले गल्फांत वावर करनासलो एअर कंडिशनाचे. तेजे उपरांत आतां बँडांत 1 वर्स हांव नवीन मास्टर जावन शिकते आसा बँडांनी वाजोवंक. आनी तशेंच मुखेल फुडारी अशें पळोवनूच आसा. मेळटले म्हाका हेंच्या क्लास जावन मस्त हेल्प जाला नवीन मास्टर जावन. आनी तशें जावन म्हाका बरो उपकार आसा हेंच्या जावन. आनी म्हजो पयले मास्टर जावन आसलो हायस्कुलांत जावन. नवीन मास्टर पयले जावन आमकां वळख आसा. मास्टर जावन बरें शिकयतालो आमकां ल्हान सावन. आनी बँड तशेंच पयले ल्हान आसतना आमकां बरें करून शिकोवन आसलो क्लासींत. आनी ताजे उपरांत आमी ते विसरून गेल्ले. ताजे उपरांत परतून आमकां 1 वर्सा जावन मेळून आसा नवीन मास्टर. आमकां शिकपी बरें दिला. आमच्या शिकपन जावन वावर करनूच आसा. ते देव बरें करूं म्हणटा. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕಿಶನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕಟ್ಪಾಡಿ. ನಾವು ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇವರ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆವು ಸಣ್ಣದರಿಂದ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಪೇಂಟರ್. ಆದರೆ ಇದು ಕಲಿತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. अल्बन म्हजें नांव. पयलो हांव टायल्स कंपनींत काम करतालो. आतां रिटायर्ड 60 इयर्स काम नासलें. आतां काम खंयच जालें काम. तेज्या उपरांत हांव बँडाच्या हितून काम करता. श्रीमान मोडुरा म्हणलो पप्पाच्या तेंपार जावन आमकां सायड ड्रम हेल्पर जावन काम करता आसा. आनी बरो प्लेयर. ताका इल्लें मायका मुखार उलोवनचें इल्लें भेन दिसता म्हणटा. त्या खातीर हांव ताच्या खातीर उलयता आसा. बारी एक सिन्सियर मनीस. आनी गेल्ल्या कडेन ड्रिंक्स ओवर करचे तसलें कसलें हॅबीट ताका ना. त्या खातीर आमी ताका कंटिन्यू पप्पाच्या तेंपार जावन आमी घालून घेता आसा. ताच्या विशयांत सांगचें जाल्यार तो एक कृशीक जावन आसा. हार्ड वर्कर. हेर टायमार कृशीचें काम करता. बँड आसतना आमच्या सांगाता बँडाक आनी येता.
मोगाचेनो हांगासर आसा सगळे टीम सन्नीस ग्लोरिया ज्योती बँड तल्लूर हांचे मालक हांवें सांगले नवीन सालीन संघ आसा हांगासर आसा तांचे भाव आसात आनी तांची सगळी टीम आसा पूण एक मनीस हांगा मिसींग कोण सांगा गी तांची सपोर्ट हे सगळे काम करूंक तांच्या सांगात आसची ताची पतीण मोगाची सिद्धियाबाई तेणे दयाकन मुखारेचे हांगासर रिटायर्ड टीचर या ती एक वृत्तीन टीचर एक शिक्षकी जावन खंडीत जावन तिसोय पात्र हांगासर ह्या बँडांत खंडीत जावन आसतलो तांकां देव बरें करूं आमकां सुदारशिल्ल्याक आनी सो समेस्तां तुमकां बरें मागता आनी तुमकां हे 150 जाल्ली आनी 200 300 जाल्यार जावं दी म्हण हांव मागता इतल्यार हो व्लॉग पळयल्यार तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी आज तल्लूरांत येवन आमकां तांचे विशीं समजणी जोडूंक तांचो वेळ आमकां दिल्ल्या नवीन सालींस आनी तुमच्या भावांक आनी मातेरेगला इडी टीमक थँक्यू धन्यवाद देव बरें करूं हो व्लॉग पळया आनी शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा आमच्या चॅनलाक परत एक फावटी मेळया दुसऱ्या अनेका वर्ते व्यक्ती सांगाता नव्या काणये सांगाता देव बरें करूं